वास्कोच्या नुस्तें मार्केटाचो प्रकल्प आकार घेता ते पळोवन बरें दिसता। 31 ऑगस्ट मेरेन प्रकल्प पुराय करपाची मोख आसा। 25 वर्सांनी हो प्रकल्प आकार घेता ही खोस दिसता म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकर उलयला। आर्टिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बरें दिसता। आज आमी इन्स्पेक्शनाक आयल्या हांगा ऑनरेबल MLA आसा चिसुळाचे आसा आनी चेअरपर्सन आसा आनी प्रोजेक्ट तुमी पळयला खरोच सुंदर आसा। आमकां सांगतना सुद्दां कित्याक तुमी हे मार्केट खंयच्या अवस्थेन आशिल्लें तें पळयलें। लोक नॉर्मल मनीस नुस्तें हाडपाक सुद्दां विकतालो, इतले बुरशे आशिल्ले ते आज इतले सुंदर तरेन केलां। हे जेन्ना मार्केट आमी इनिशियली करपाक घेतले तेन्ना MLAच्या उतरार जी फिशींग कम्युनिटी भायर सरली तेन्ना तांकां खूब तरेन इन्स्टिगेट करून डिमोरलायज करून की हो प्रकार जावचो ना, हे मार्केट जावचें ना अशें खूब पॉयजनींग जालें। पूण तांणी विश्वास दवरलो, तांकां खरें देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तांणी विश्वास दवरलो म्हणून आज खंय तरी ही बिल्डींग उबी रावपाक पावल्या। प्रोजेक्ट अख्ख्या वास्कोकारांचो, अख्ख्या मुरगांवकारांचो, वास्कोचोच न्हू आनी खरेंच आमदाराचे वास्कोच्या दाजी साळकरा मुळे हो जालो, नाजाल्यार हो शक्यच नासलो। 25 वर्सां पयलीं हो आमचो एक्स MLA बाब राजेंद्र आर्लेकर तेणी हो प्रपोज केल्लो। मागीर खुबशे आमदारान हो फुडें व्हेलो पूण कांय केन्ना तें जावन पावूंक ना। लास्टाक तो आमदार दाजी साळकराच्या हितून जालो आनी खरीच बरी गजाल। जेन्ना दाजी साळकर जे कितें करता ते सगळ्यांक मान्य आसता। इवन जे आमचे फिशर फोक्स आसा तेंच्यांनी खंय तरी बाबा उलोवप करून आमदारा कडेन आमदाराक तेणी विश्वास धरून ते भायर सरले म्हणून आयज हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जावंक शकता। आज खूब बरें दिसता की आमी जो प्रोजेक्ट हातान घेतलो, जो प्रपोज केल्लो राजेंद्र आर्लेकरान, म्हणजे म्हाका याद जाता 25 वर्सां पयलीं म्हणजे जो 25 वर्सां पयलो प्रोजेक्ट केल्लो तो आतां खंय तरी साकार जाता। त्या खातीर हांव सगळ्यांचे जो इनवॉल्ड आसा तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, म्युन्सिपालिटी आसूं, सगळे जाणे हातून मदत केल्या। खूब जाणांनी आमकां मदत केली आनी आज हो जाता। म्हणजे आमी टार्गेट दवरला की ऑगस्टाचे 31 तारखे पयलीं हो रेडी जावचो म्हणून। आनी तो रेडी जालो जाल्यार सगळे नुस्तेकार एक बऱ्या मार्केटान हांगा येतले आनी सगळे बऱ्यो फॅसिलिटी तुमी सकयल पळयल्या। म्हणजे वयर नुस्तें दवरलें की ते सारकें पायपांतून उदक सकयल वतलें, सो घाण खंयच जावची ना हाजी आमी विदात घेवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसा। ताका फिशरमॅनांनी सपोर्ट केलो सपोज जाल्यार एक वास्को क्लीन मार्केट उरतलो अशें म्हाका दिसता। आमी वयर हाडिल्ले आसा, हांगाय तुमी अरेंजमेंट केल्लो आसा। वॉट आर दी फॅसिलिटीज दॅट वील बी प्रोवायडेड टू दीस न्यू जो मार्केट हॉलूय आसा म्हण आयकलां, देवाचे तांचे प्रेयर रूमूय आसा म्हण आयकलां। हय, सगळ्यान सकयल पयलीं सगळ्या नुस्तेकारांक बसपाचो जागो। पयलीं ती कशी बसतालीं, स्टूल घालून पाटलो घालून बसतालीं। आतां तांकां वेवस्थीत स्टँड आसा आनी त्या स्टँडा वयर तांकां एरिया मार्क करून दिल्ली आसा। थंय तांणी आपलो ताटलेन नाल्यार कित्यानूय नुस्त्याचो वांटो दवरचो। नुस्त्याचें उदक तें पडचें न्ही म्हूण ताका थंयच एक पायपाचो आउटलेट आसा आनी तो पायप खंय तरी भायर पडपाना, सो ते भितरल्या भितर सिस्टम करून त्या कडेन उदक वतलें। सो क्लीन मार्केट उरचो हें आमचें हें आसा। वयर आमी फ्रूटवाल्यांक सगळ्यांक वयर दवरला, फ्रूटवाले, व्हेजिटेबलवाले नाल्यार कोण म्युन्सिपालिटीन डिसायड करता तशें सगळ्यांक एकदां तांचे कडेन मिटींग घेवन सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां एकदां आपोवन तांची मिटींग घेवन तांकां हें करतले। ताजे वयर आमी एक हॉल आसा, एक एम्प्टी हॉल, थंय तांचे देवाचे सायबीण माय आमी थंय बसयल्या आनी थंय जाल्यार मीस पसून जालें जाल्यार थंय तांकां एक ओपन स्पेस मेळटलो की थंय आनी कोण वचूंक शकना वयर, सो ते वयर दवरला सगळे नुस्तेकार आनी अशें करून एक बरो मार्केट लादीन बिदीन करपाक तांकां वयर हय लादीन बिदीन सुशेगाद तांणी वेवस्थीत वयर वचपा जाता। कोणाक पांयां पडपा जाय, डेली हें करपा जाय, हें करपा जाता, नाजाल्यार तांकां लादी सकयल दवरिल्लें जाल्यार थंय स्पेसूच ना। पयलीं कशें आशिल्लें, पयर तांकां पयलीं काडपाक मेळटालें, पाटली काडली की तांकां बसपाक मेळटालें, लादीन करपाक मेळटालें। आतां तें फूल प्रूफ आसा, सो तांकां थंय करपाक मेळना। सो तांकां वयर स्पेशियस आनी वयरूच आसचें तें, कित्याक देवाक पांयां पडटा आसतना मनाची शांती इम्पॉर्टंट। सो ते केओस नासतना बरें वयर तांणी हें केलें आनी ती एग्री आसा। नुस्तेकारांनी सांगलां की आमकां खूब बरें आसा म्हूण थंय, सो तशें सगळ्यांक विचारूनच केल्लें आसा। So 25 long years, this project is taking shape now. हय, खूब बरें दिसता की सगळ्यांनी लास्टाक जालो। हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाचो म्हणून सगळीं खंय कितें चुकता आनी हें जाता, पूण सगळे ताणें ताका हातभार लायला। कित्याक 25 वर्सां इज नॉट आनी नुस्तेकारांक पसून कन्विन्स करप हें एक व्हडलें हें आशिल्लें। एक
एक तास तास सगळी कन्विन्स जावन गेली न्ही ती आतां तांकां जेन्ना हांगा बरें